पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जे कितें हावजान जाता ते भायर comment करपाक उलोवप हय, न्ही चला. मराठीन आज अजून आसा? ते म्हाका दिसता तुमच्या हो उर्फान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला की वेलकम्स द कोंकणीत एकदा काड आता. ना ना स्पीकर सर ना हे आय विल मूव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन दीस आय एम मूविंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना ही दादागिरी जाली. तो हांगा स्टेटमेंट काडटा ही एक्युजीज फादर द एमएलए ऑफ अननेसेसरी मलायनिंग हिज इमेज. खंयची इमेज? स्पीकर सर, इट इज माय प्रिविलेज टू स्पीक इन द हाऊस. स्पीकर सर एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच. हांव कितें उलयता तें भायल्यान डिसायड जातलें आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून अशें म्हाका कोता येवचें ना. हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून येवन ते हावजाक हाडटा जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय आनी हे हांव जे कितें उलयता हांगा हांवें ताजेर एक क्लियर हांव हे कायदो हाजे पयलीं आय हॅव बीन एक्युज्ड आय हॅव बीन ऑल्सो समन्ड खूब वर्सां पयलीं आमदार जावचे पयलीं हांव कायदो हो क्लियर जाणा कोणें हावजान उलयता ताजेर जर कोण उलोवंक लागलो आनी भायल्यान जर डायरेक्शनां येवपाक लागलीं हें चलचें ना आय एम मुवींग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I want speaker to give directions to deputy speaker who is the chairman of the privilege committee to decide this within record time and मागीर पळोवया कितें जाता तें नाल्यार ही फकाणात न्ही Speaker उलयता ताजेर भायल्यान डिसायड जातलें कोण जाय तें उलोवंक शकतले. स्पीकर सर, Yes. बाब विजय सरदेसाय उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगला की हांव तेजेर थोरो इन्क्वायरी करता म्हणून आनी कोण जर अशा पद्दतीत भायर म्हणजे कालूच तुमी मराठीत केल्लो स्टेटमेंट म्हणजे म्हाकाय उदर निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक म्हाका तरी भायरूच सांगल्या कोंकणी विजय बाब हांव खरेंच सांगता म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें म्हटलें आनी कोणाच्या हेजेर म्हटलें आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका म्हणून स्पीकर सर परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणींतल्यान वेवस्थीत वाचात आनी ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षात घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजांतल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणींतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात जेणे करून प्रेसाक खबर आहा बट ह्या सामान्य मनशांक जांकां ज्ञान ना पळय न्हू तेंच्यांनी असल्यानी आपलें ज्ञान पडजळीत करचें न्ही. ना आतां हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करूं नाका म्हणटा तूं म्हणटा ऑन एश्युरन्स गिवन बाय मी हेन्स फोर्थ खंयचेय सायडींतल्यान कोणूय खंयच्याच मनशान अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करचो न्ही हें स्पश्ट म्हणणें हांवें. सर एकूच हांव सांगता मुखेलमंत्र्यान जर म्हाका सांगलें की मे बी कायदो ताका खबर नाशिल्लो म्हणून तूं घालना का म्हणून जाल्यार हांव घालना म्हणून हांवें म्हटलें एक मिनीट पुणून जें कितें हांव उलयलां ताजेर एक्शन हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां जालें फ्लोर ऑफ द हावस इन्क्वायरी जाता म्हाका तें हांगा हाडून ताका व्हडलो करपाक ना जाल्यार पासून स्क्रॅप तें सो म्हाका व्हडलें हें करपाचें ना. येस हय ओके स्पीकर सर मागीर तुमी तो स्टेटमेंट बरोवन दियात स्टार्ट कर. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क